Praise God. Olivia, start कर. Opening prayer start. ओके या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. अर्घा आबा Amen. अर्घा आबा बापा अर्घा तुका जेजू क्रिस्ता अर्घा पवित्र आत्म्या. हे वेळार तुवें आमकां हे मिटिंगेत एकठांय केल्या खातीर तुका दिनवासता बापा. जे उतर ब्रदर विन्संट आमकां शिकयतलो त्या उतराची पवित्र आत्म्यान आमकां सजमोणी दिवं आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान ते आमी वेव्हारांत घालून म्हूण बापा तुजो आदार आमी मागता. जेजूच्या नांवान हे मागणे तुका आमी करता. आमेन. Amen. 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 Olivia, coronavirus pray. कोरोना वायरसाक नाकातले शिराकतले मागणे. अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू. दोन्या तुवें म्हणल्यार आमच्यान त्या दोंगराक सांगून येता उठ आनी दोरयान पड. जेजूच्या नांवान हांव कोरोना वायरसाक शिराकता. त्या जोराक त्या खोकलेक शिराकता. सगळ्या लक्षणाक शिराकता. आनी जे भाशेन जेजू तुवें त्या अंजिराच्या झाडाक शिरापले आनी ते मरून गेले तेच भाशेन भावार्थान जशें हांव जेजूच्या नांवान शिराकता हे देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतलें भायर घालता. वच आनी दोरयान पड जो देवान तुका रचला आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना. हांव दुबाव दवरिनासतना पूण काळजांत तावन सोत मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें. तर ही जावन आसा म्हज्या भावार्थाची उगान्नी. जेजूच्या नांवान हो वायरस ही लक्षणां कुणा ही पिडा मुळासान मरून गेली आनी म्हजी आख्खी कूड दर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर करता. जेजूच्या जिविता वरवीं म्हजी आख्खी कूड नवी जाल्ली आसा आनी म्हाका लांब बरें भलायकेचें माखलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जालां. मरणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. मरना तुका हांव नाकारता शिरापता जेजूच्या नांवान आनी पूर्ण पेकोनिया मानून घेता आनी स्विकारता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन आनी आमेन. Amen. 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 देव बरें करूं ओलेशिया. Sister Fatima, तू ready आसा? Recap होय करपाक? होय होय. Okay, you can start. Okay, start. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गेल्या त्या बुधवाराक आम्ही शिकल्या जाकोबाची चीट 22:22 वोळ आमकां सांगता देवाचे उतर फकत आयकून तुमकांच फोटो नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. ब्रदर विन्संट आपल्या जिविता वयर आमकां एक उदाहरण दिलें की तो देवाच्या उतरांत भितर सरचे आदी ताणें जायते रेतीर केले. इगोर्जेंत रेतीर जाता तेन्ना ताचें हाजीरपण सदांच आसतालें कित्याक तो रेतीराचो ऑर्गनायझर आसतालो. ताचें काम आसलें मायक सारकें आसा जाल्यार सावंड बरो येता जाल्यार बसपाची मांडावळ आनी हेर तयारी बरे भाशेन जाता जाल्यार पळोवपाची. मागीर तो रेतीराक बसतालो पूण ताचें मन आनी काळीज रेतीराचेर नासतालें. रेतीर खबर जाता तेन्ना लोकांक पेकोवणी मेळ्ळ्या ती पळोवन तो खूब खोशी जातालो आनी तो चिंतालो रेतीराचो फळ ताकाय बी मेळटलो कित्याक ताणें रेतीर बरे भाशेन जावपाक खूब वावर केला. असलें ताचें चिंतप आसलें. मागीर आनी एक उदाहरण ताणें आमकां दिलें की
आमी सोगलीं ह्या शिकवणेक एकठांय जाल्या आनी आमचो मायक आमी बंद दवरला, पूण आमचे मन आनी काळीज हेर वस्तूंचेर आसा. रान्नीर कितें शिजता, फोन येता ते घेवपाचे, जाल्यार आमकां ह्या शिकवणेचो फळ मेळटलो की ना? ह्या 2 उदाहरणाक आमचो जबाब ना. मातेव 13:24, 1-9 वोळ. हे देवाचे उतर आमकां वोंप्याची वोपार सांगता. वोंप्याचे बी 4 जाग्यांचेर पडटा. वाटेर, कोडपी जमनीर, कांट्यांनी आनी बोरी जमनीचेर पडटा. वाटेर पडटा ते सुकणी येवन ते बी घेवन वेता आनी खाता. तेच भाशेन जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची समजणी आसना, आमी आयकता खरी, पूण आमचें सगळेंच मन दुसऱ्या वस्तूंचेर आसता. रांदपाचेर, कोण भितर सरला, फोन येता ते घेवपाचे, तेन्ना देवचार येता, ताळणीक घालता आनी ते उतर चोरून व्हरता. तेन्ना आमकां कसलोच फायदो जायना. कित्याक अशें करून आमी आमकांच फटयता. रेतीर केलो, देवा उतर आयकलां म्हूण आमकां देव बेसांवांनी भरतलो अशें जें आमी चिंताव तें सारकें न्हय. पूण जेन्ना आमी उतर आयकून ताची समजणी घेवन आनी तें आमी दिसपट्टें पाळटाव, तेन्ना आमकां देवाचें भरपूर बेसांवां फावो जाता. मागीर आमी शिकल्याव गलसियेकारांक 6:24, 7 वोळ. तुमीच फसोव नाकात, देवाक फसोवंक जायना, तर आमी वोंपताव तेंच आमी लुंवतेल्याव. ह्या वळीचेर ब्रदर विन्संटान विचार केलो की शेतकार्याक सप्टेंबर म्हयन्याक पीक जाय जाल्यार ताका बी केन्ना घालचें पडटा? आमचो जबाब जालो 3 म्हयने पयले, म्हणल्यार जुनाच्या म्हयन्यांत ताणें बी घालूंकूच जाय म्हूण. पूण तो जुनांत बी घालिना आनी तो फकत मागणें करता, नोवेना करता. आपल्याक सप्टेंबरांत पीक दी म्हणटा जाल्यार ताका तें पीक मेळपाना, कित्याक ताणें तें बी वोंपाचें काम करूंक ना. बी वोंपूंक ना जाल्यार पीक मेळपाना. आमी आमच्या ख्रिस्ती जिवितांत फकत मिसाक गेल्यार, रेतीर केल्यार, नोवेना केल्यार, तेर्स केल्यार आनी देवाच्या उतराचें बी घालिना जाल्यार आमकां पीक मेळटलें? अशें ब्रदर विन्संटान विचार केलो. आमचो जबाब ना. तर आमकां देवाचें पीक जाय जाल्यार आमी कितें करपाची गरज? तेन्ना ब्रदर विन्संट आमकां शेतकार्याचें उदाहरण दिता. शेतकार्याक पीक जाय जाल्यार तो कितें कितें करता? पयलो तो जमीन साफ करता, तण आहा तें काडटा, मागीर तो जोत घाता, जमीन फोडटा, मागीर तो पावसाक रावता. पावस येयलो की तो बी घालता, सारें घालता, बी किल्लवता, शेताची राखण करता, निमाणें पीक तयार जाता. जाल्यार ब्रदर विन्संट विचारता, शेतकार्याक पीक मेळपाक कितलो वेळ लागलो? आनी आमचो जबाब जालो 3 ते 4 म्हयने लागतात. तेच भाशेन सोर्गींचें राज, वोंपाचें आनी लुंवपाचें. देवाचें उतर बी. जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकताव, तेन्ना त्या उतराची समजणी मेळपाची गरज. जेन्ना समजणी मेळटा तेन्ना उतर
काळजांत रिगता. मागीर आमकां टेस्ट येता, ज्या परी भुरगीं स्कॉलान शिकता आनी मागीर तांकां टेस्ट दिता, तेच भाशेन आमी जेन्ना देवाचे उतराची समजणी मेळ्ळ्या उपरांत आमकां टेस्ट येता आनी ते आमी पास जाता. मागीर आमी शिकल्याव खोडपार बी पडटा तेन्ना तें बी किल्लवता, पूण 2 ते 3 दिसांनी तें मरता. कित्याक खोडपार बरी माती आसना, पावस येता, वत येता आनी तें झाड मरता. तशेंच जेन्ना आमच्या जिवितांत टेस्ट येता आनी आमकां त्रास जाता, कित्याक आमकां देवाच्या उतराची समजणी आसना म्हणटच ते टेस्ट आमी फेल जाता. मागीर आमी शिकल्याव बी कांट्यांनी पडटा तें कितें जाता. आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या, टेस्ट येता, लोक आमचेर आड वेता, पूण देवाच्या उतराची समजणी घेवन आमी टेस्ट पास जाता. जायतीं जाणां आमी हांगासर चुकता, कित्याक जेन्ना आमकां टेस्टाचो फळ मेळटा तेन्ना आमी देवाक विसरता आनी सगळो आमचो वेळ, ध्यान, मन आमचे त्या मेळ्ळ्या बेसांवाचेर पडटा आनी आमी देवाक विसरता आनी फळां दिवपाक पावना. ब्रदर विन्संट आमकां आपली खबर सांगता. पयलो तो उतर आयकतालो, रितीराक वेतालो, पूण ताका उतराची समजणी नासली. जेन्ना ताका समजणी मेळटा आनी बेसांवां मेळटा, प्रमोशन मेळटा, पयशे येता, तो रितीराक वचपाचें तोडें करता. ताचें मन बेसांवाचेर वेता आनी तो कांय पीक दिना. तो आमकां आनी एक उदाहरण दिता. जेन्ना कोंकणी बायबल क्लास स्टार्ट जाल्ली तेन्ना पयली पावट मिटिंगेक जायतो लोक, सुमार 35-40 लोक हाजीर आसलो, पूण आतां कोण येयना. बेसांवां मेळटकीच सगळीं देवाक विसरलीं. देवाचो संबोध आमी गोट करपाची गरज ना, की फकत कितें जाय जाल्यार. अशें केल्यार आमी कांय पीक दिवपाची नात. देवाचे उतर आयकून समजणी घेवन काळजांत जेन्ना उतर रिगता, जेजूचेर आमची नदर आसता, जेजूक आमी चिटकून रावता, तेन्ना आमकां खूब देवाची बेसांवां फावो जाता. ती बेसांवां वो फायदो मेळटा तो घेवन आमी तें दुसऱ्या सवे वांटता, तेन्ना आमी बरीं फळां वो पीक दिता. जी शिकोण आमकां मेवल्या ती आमी दुसऱ्या सवे वांटता. ज्या परी आमी आमची जेवणाची बरी रेसिपी आमी शेअर करता, तेच परी आमी आमच्या बऱ्या जिविताची रेसिपी आमी दुसऱ्या सवे शेअर करपाची गरज. जेजूच्या राज्यान आमी दुसऱ्यांक आमंत्रण दिवपाची गरज. जेजूचें राज वाडूंक आमी आदार करूंक गरज. हें बी बरे जमनीचेर वोंपलोलें बी. आमेन. Amen. 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 Wow, wow. Amen. Amen. Praise God. Jesus. Amen. तुका चड आनी चड देव बरें करून सिस्टर फातिमा तुवें जे सांगलाय म्हाकाय आयकोन इतली उर्बा येयली म्हाका, कित्याक Praise तुवें जें आयकलाय आनी तुवें प्रेजेंट केलाय एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. क्रिस्टल Praise क्लियर. God. Thank you. Amen. Thank you. Thank you very much. Wow. Thank you. Praise God. कोणाकूय टेस्टमनी दिवपाच्यो आसाय? Okay. Over to you, Brother Vincent. सिस्टर जेलिना इतले ओवर टू यू म्हणटाय म्हाका. टेस्टिमनी म्हणल्यार कोण टेस्टिमनी दिना, कोणूय टेस्टिमनी दिना. पळय भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमची सिस्टर जेलिना म्हणटा तुम्ही कोण टेस्टिमनी दिता, कोणाचो आवाज आयकोंक ना, ती म्हणटा ओवर टू यू ब्रदर विन्सेंट म्हणटा. म्हणजे हांवें कॉमेंट्स करूंक जाय. हांव तुमकां विचारूंक सांगता, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आयकात बरे भाशेन आयकात. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ताची सजमणी घेता आनी तें उतर आमी थाराव घेता, हे डिसिजन घेता की आमी आतां तें उतर कितें करतले, आमी पाळटले.
पाळटले व्हेरी गुड थँक यू सिस्टर जोनिना आम्ही उतर पाळटले तुमकां कितें दिसता आम्ही पाळटले तेन्ना एकदम सोंपें जातलें आमकां ना ना सोंपें जातलें ना आमकां सोंपें जावचें ना जेन्ना आमी ते थाराव घेता तें उतर पाळपाक तें करपाक आतां देंवचार आमचेर आड येतलो आमचेंच मन त्या उतराचेर आड येतलें आनी तें उतर जें आमच्या जिवितान आमकां ती जैत दिवंक जाय त्या उतराचेर टेस्ट येतलो आनी जेन्ना आमी तें उतर सोडिनासतना आमची चोत्राय सोडिनासतना आमी त्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरता आमी तें उतर आमच्या खालसान रिगून दवरता आनी आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी तें उतर पाळटा आतां जेन्ना तो टेस्ट येता आनी आमी तो टेस्ट पास जातले आमकां एक घोवायकी दिवपाक आमकां एक हें कितें म्हणटा ते भाशेन एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हणजे आतां आमी हांगा एक घोवायकी दिवपाक टेस्टिमनी दिवपाक आमी हाजीर जातले पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमकां टेस्टिमनी ना हाचो अर्थ कितें दोन अर्थ आसता एक तर आमी देवाचें उतर सजमोंक ना म्हणजे जे आमी आयकलां आमी सजमले की आमच्या सिस्टर फातिमान आमकां बरो रिकॅप दिला ती म्हणूंक लागली जेन्ना तें उतर आमी आयकता त्या उतराची आमकां सजमणी मेळना आमी आमकांच फटयता हांव फटयलो त्या भाशेन हांव सगळे रितीन हांव सगळें ऑर्गनायज करतालो हांव सगळें ऑर्गनायज करता म्हणून सगळें जें जेवण पळोवंक जाय कोणाच्यो पदरी पळोवंक जाय मायक पळोवंक जाय हें पळोवंक जाय तें पळोवंक जाय सगळें पळयतालो हांव पूण तें उतर म्हणजे हांव केन्नाच आयकोनासलो बरे भाशेन कितें थोडें थोडें आयकतालो पूण म्हजी चोत्राय त्या उतराचेर नासली चोत्राय त्या उतराचेर नासली जाल्यार ती सजमणी नासली आनी सजमणी नासली म्हणून हांव तें उतर दिसपट्ट्या जिवितान पाडिनासतालो आनी पाडिना म्हणून हांव म्हाकाच फटयतालो की हांव ऑर्गनायझर म्हणून म्हाका देव बेसांव घालतलो म्हणून पूण हांवें केन्नाच त्या उतराची सजमणी घेवंक ना आनी म्हाका त्या उतराचो कसलोच फायदो जावंक ना म्हणजे पयलें कारण आमी गोवायकी दिवंक पावना तेजें कारण कितें आमकां उतराची सजमणी मेळना म्हणजे भाशेन दुसरी जें कारण आसता आमी गोवायकी दिवंक पावना आमी आमकां त्या देवाच्या उतराची सजमणी मेळल्या आमी सगळे आमकां पवित्र आत्मा सांगता अरे बाबा हें कर आमी पवित्र आत्म्याक सांगता अरे बाबा इतले दीस आमी केला त्या ब्रादरान सांगला आतां आमी उत्तून भितर तूं इतलो दयाळ देव तूं इतलो काकुतकार देव आयजूच कित्याक करूंक जाय आतां आमी रिटायर जातकूच तरी आतां आमकां वेळ ना आतां आमी जें करता तें आमी करूनी रितीराक आयले आमी आयकलां तें बरें आहा पूण तें आमी उतर पाळचें ना आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळिना सजमणी आसून भाव भयणीनो कितें जाता तें जाणून तुमी आमी पवित्र आत्म्यांक दुखयता आमी पवित्र आत्म्यांक दुखयता पवित्र आत्मो आमकां सांगता बाबा ह्या उतराची तुका सजमणी येयल्या हें उतर पाळ तूं दिसपट्ट्या जिवितान म्हाका जाय तूं एक जैतिवंत जिवीत जियेल्लो पूण तूं उतर पाळिनाय तूं उतराचेर चोत्राय दवरिनाय तर भाव भयणीनो आयज हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां जेन्ना आमच्या सिस्टर जेलिनान तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिलें कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय कोणाक गोवायकी दिवंक जाय ती फकत 5 सेकंड 6 सेकंड रावली आनी तिणें म्हाका सांगलें तूं आतां क्लास घे आतां समजा तुमी देवाचें उतर आयकतात त्या उतराची सजमणी मेळोंक ना तुमच्यान केन्नाय एक क्लासीन तुमच्यान म्हाका स्टॉप करूंक जाता ब्रदर तूं मातसो कितें उलयताय तें मातशें आमच्या तोकले वयर वेता मातसो राव मातशें पोत्तून सांग तें तुमच्यान म्हणूंक जाता दुसरें त्या सजमणी मेळल्या उपरांत तुमी तो थाराव घेवंक जाय की आयजतान हें उतर हांव पाळटां हें उतर हांव कोत्तां ना तर हांव फकत देवाचें उतर आयकतां पूण तें उतर पाळिना हांव कोणाक फटयतां म्हाकाच फटयतां आमी कितले रितीरान घेवं आमी बुधवारा दीस येवं त्याच्या उपरांत ब्रेस्तार 12 शुक्रार 13 ब्रेस्तार केले सगळे मागणे केले सगळें केलें पूण आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना आमकां कसलो फायदो जातलो ना देखून म्हज्या भाव भयणीनो
आमकां जाय ह्या क्लासीन गोवायकी आमी सांगूंक जाय ब्रदर सिस्टर आमी तें देवाचें उतर आयकलें त्या उतराची सोजमणी मेवली आमी आतां ह्या दिसपट्ट्या जिवितान तें उतर पाळपाक कॉमेस केलें पूण म्हाका तें इतलें सोंपें जावंक ना इतली आडकोल आयली पूण हांवें म्हजी चोत्राय जेजूचेर दवरली ताच्या उतराचेर दवरली आनी आयज 8 दीस जाल्या उपरांत वो 15 दीस जाल्या उपरांत हांव आयलां सगल्यांक सांगपाक सगल्या ह्या इग्रोज मातयेक सांगपाक सगल्या म्हज्या भाव भयणांक सांगपाक की हांवें तें उतर हांव सजमली हांवें तें उतर पाळलें आनी हांवें ही देवाची मोहिमा पयली म्हज्या जिवितान आनी मोहिमा पळयल्या उपरांत म्हाका पयलेच फावट हांव सजमली की हें देवाचें उतर खरें सत्य हें स्वता वरवीं म्हाका आयज जैतिवंत जिवीत हांव जिवंक पावलां आनी हांव आयज सगळ्या वजीर देवाक मान देवाक आर्गां जेजूक मोहिमा दिवपाक हांव हाजीर आसा कोण येवंक अशें करूंक सोदता अशें कोण करूंक सोदता नातर भाव भयणीनो आमी बुधवाराच्या बुधवारा हे सिस्टरीन आपल्या सिस्टर मारियान आतां कॉमेंट्स केला तुमकां सगल्यांक हे उतरां तुमी सगल्यांक दुसऱ्यांक आपयतात बरें करतात हे बरें करतात सगल्यांक आपोवपाक पूण गरज आमकां गोवायकी दिवपाक कोणाकूच गोवायकी दिवपाक आज कोणाक दिवंक जाय कोणाक अजून कोणाच्या जिवितान कितें घडलां त्या उतरा वरवीं ओ आमी उतर सजमोंक ना ओ पुत्तून जे हांवें आयकलां पुत्तून आमी आमच्या सिस्टर फातिमाक सांगया पुत्तून ते रिकॅप दिवपाक की आमी फुडल्या बुधवारा दीस आमच्यान एक गोवायकी दिवंक जाता 1 2 3 गोवायकी कोण दिवपाचो कोण हा आयज कोण तरी हा भाव भयणीनो कोण तरी हा जेन्ना आमचे कडेन गोवायकी ना हांवें सांगलें तुमकां ताचें कारण कितें तें पूण हांव तुमकां विचारूंक सोदतां तुमी खरेंच तें उतर पाळलां होय ब्रदर पाळलां आनी आमकां कसली आडकोय जाल्या ये होय चड आडकोय येताय ब्रदर very good sister Fatima ट्रायल्स आमच्या जिवितान जी आडकोय आयल्या आमकां त्रास जाल्या पूण अजूनय आमी त्या उतर आमच्या काळजान बोट धरून आमच्या मनान धरून आमच्या तोंडात धरून अजून आमी तें जैतिवंत जिवीत अजूनय जगडटा आमी अजूनय तें उतर घेतलां आमी आमकां नाका फकत सांगपाक की आतां आमी जाले पास जाले म्हणून आमचो प्रोसेस चालू आहा कोण तरी हा सांगपाक म्हाका yes go ahead sister Fatima go ahead sister Janina sang amka yeah brother so ever since I started praying I'm going through lots of challenges brother कोंकणी सांग रे one बाबा after एका फाटल्यान एक प्रॉब्लेम्स येताय ब्रदर रोजार कोत्ती तुले बट एवरी टाइम हांव देवागे उतरान ते नाकारता सैतान जायत म्हणजे मोती नाकारलो चिकन येताय ब्रदर and I'll rebuke kota in Jesus' name, and I be in the Word. I meditate on the Word, brother. Actually, last week, sister Fatima, हांव तुका आतां विचारूंक सोदतां जेन्ना तुवें थाराव घेवंक ना की तूं देवाचें उतर पाळटली म्हणून तूं आयकतली पूण करची ना तेन्ना तुमकां कसलोच आडकोळ नासलो वय की ना हय तेतून खबर देखून आसली brother what are the trials like in life. We hardly knew खबर नासली कितका रोजार कोल्या कितकोन देंवचार कितकोन टेम्पटेशन कोता ब्रदर टू टेल यू द ट्रूथ म्हाका हें देखून खबर नासली की ती चितन जी येताय ती देंवसरागे म्हूण हांव yesterday I wanted to say this because I was thinking it is my own imaginations which were like brother sometimes I would get all dirty imaginations at times and I used to think why am I so bad in my thoughts you understand what I mean brother कोंकणी सांग म्हाका समजना ब्रदर तोरी म्हाका दिसतालें ब्रदर की हांव कित्या एशें कोन्न म्हाका एशें कोन्न कित्या एसो चिंतन येताय घोडे हांव बरो आसतलें घोडे मुगे what do you say म्हणजे हांव मुगे चिंतप तेशें कोन्न आसतलें तर जिवीत बरो आसतलें
it used to make me, give me a condemnation as such. But ever since brother JCILM, of course brother, it's not that I was not in the word. Kitu Arsali brother, I'm a born again, and I'm referring the Bible. I read the Bible brother, but makteji knowledge nanoli. I had no understanding brother. I not like kiti wrong gela case pato kite pato things anal mane eshkons kai nona lole brother ki devage kitkon yahate kit kela kit jata. But JCILM joins out there, don't son brother. I know like I'm learning day by day. Ek os shikota zai different sila brother muge life and I'm still learning. And last week about this, what you explained, actually I was listening to Brother Johnson's, but I didn't have get that understanding. But when you explained last week, brother, and I still want to go again to it and learn it again and again. So I ko potun mistake kona zapa life. Thank you, brother. Boy, sister Praise Fatima. God. Praise God, praise God. आमच्याकडे सगळ्याकडे एक मोबाईल फोन हा, स्मार्टफोन हा, होय की ना? होय. Yeah, brother. आता जेन्ना मुजेकडे वो स्मार्टफोन मेळ्ळो म्हज्या हातान सुमार 10-12 वर्सां, म्हाका दिसता 10-12 वर्सां स्मार्टफोन येयल्लो. पयली पाट जेन्ना म्हाका स्मार्टफोन म्हज्या हातान येयल्लो, म्हाका हांव स्मार्टफोन पळयता, ताजे उपरांत कॅटलॉग उगडटा, चॅक करता, कोहें कितें करूंक जाय तें. येस, रिंग डायल करूंक जाय तें सजमतालो, पूण WhatsApp कोहें इन्स्टॉल करूंक जाय, एपल स्टोर कोहें, आय मीन प्ले स्टोर कोहें वचूंक जाय, कितें ऍप्स डावनलोड करूंक जाय, ती सुजमणी म्हाका नासली. पूण कितें जालें, हांव कॅटलॉग कडेन गेलो, म्हजी भुरगीं जीं आसलीं तीं आतां इस्कॉलान तांच्या भुरग्यांक तांच्या फ्रेंडा बरोबर शिकोवन ताका ती सुजमणी आसली. म्हणूंक लागली, तूं बाबा कितें कॅटलॉग पळयताय, कितें उगडटाय बूक बी, म्हजे कडेन फोन दी, हांव तुका सेटअप करता. पूण जेन्ना म्हाका सगळो सेटअप करून दिलो, म्हाका सुजमणी जायली. तर हांव गेलो, जेन्ना भुरग्यांनी सेटअप केलें, हांव गेलो मॅन्युअला कडेन, चेक करेन कोहें करपाचें तें, कोहें सेटअप करपाचें तें. आतां म्हाका कोणी फोन दीत जाल्यार हांव जाणो, कित्याक म्हाका सुजमणी हा. ते एपान कितें कशें करूंक जाय तें, हाव टू गो टू प्ले स्टोर, ते प्ले स्टोरान तें कोहें डावनलोड करूंक जाय. आतां म्हाका हो फोन वापरूंक जाय जाल्यार म्हाका ही सुजमणी हा, कोहें म्हाका डावनलोड करूंक जाय. तेच भाशेन भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराची आमकां जेन्ना सुजमणी मेळटा, द अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ड, हे उतर कोहें चलता तें, आमकां हे उतर कशें आमच्या जिवितान आमकां फायदो मेळटलो तो, तेन्ना हे देवाचें उतर आमच्या काळजान आसतलें, आमच्या मनान आसतलें, आमच्या तोंडार आसतलें, आमच्या चिंतनांनी आसतलें. आनी आतां आमी हे देवाच्या उतरा वरवीं हे जैतिवंत, हे देवाचें जिवीत आमी जिवंक पावतले. पूण भाव भयणीनो, आमकां ही सोजमणी मेळना जाल्यार कितलीं वर्सां आमी, हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता, तुमची सांगना. तुमी म्हणटले तूं आमकां तुमचीच खबर सांगता, हांव म्हजीच खबर सांगता. कितलीं वर्सां हांव इगोर्जेन देवाचें उतर आयकत गेलां, विधीर केल्या, मिसाक वेता, सदांच्या मिसाक वचपाचो मनीस हांव, सदांच्या मिसाक वचपाचो, लिटर्जीन भाग घेवपाचो, मागीर ते लेक्चर करपाचें काम, युकरिस्टीक मिनिस्टर, पॅस्टरल काउन्सिलर, सगळ्या डिपार्टमेंटान हांवें काम केलां. पूण केन्नाच उतराची म्हाका सोजमणी केन्नाच नासली. हांव सजमतालो की हांव इतलें सर्वीस करता म्हणून, इतलें इगोर्जेन काम करता म्हणून त्यो म्हाका बेसावन इबोत्ता. पूण भाव भयणीनो, आमचे सिस्टर फातिमान जें आतां खरेंच सांगलें, तिणें खरेंच सच सांगलें. चिंतना जी येताली म्हाका, लोक म्हाका म्हणटात देवाचो मनीस, अरे बाबा खंयचो तूं मार्केटान, हांव बारीन आसतलो 25 वर्सां, कोण म्हाका सुपर मार्केटान, हालो ब्रदर, हांव नको नाका ब्रदर म्हणल्यार म्हजी फितां सुट्टाली, म्हजो कॉलर मातसो टायट जातालो. अरे म्हाका ब्रदर म्हणलें, म्हणजे सामकें चेस्ट भायर ब्रदर म्हणलो. अरे कोण म्हाका वळखता ब्रदर म्हणून. हांव म्हणटा कोण म्हाका आपयत जाल्यार हे हांव म्हाकाच फटयतालो, कित्याक हांव दुसरो इगोर्जेन काम करतालो, हांगा आसतालो, थंय आसतालो, पाद्री बरोबर काम करतालो. पूण खरें म्हणल्यार ह्या मनान म्हज्या शांती नासली, हे उतराची म्हाका सोजमणी नासली. हे जैतिवंत जे क्रिस्ती जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक जाय, बिकॉज कित्याक आमी भावार्थी म्हणून, हे क्रिस्ती जिवीत, हे जैतिवंत जिवीत हांव जियनासलो. आनी हांव म्हाकाच फटयतालो, हांव समजतालो की इतलें काम करता म्हणून हांव सालवार जाला, हांव स्वर्गार वचपाचो मनीस. पूण ज्या दिसा म्हाका उतराची सोजमणी मेवली, त्या दिसा
देवान म्हाका सांगलें, हांव तुमकां सांगू म्हाका कितें सांगलें जेजून त्या उतरा वरवीं? तुमी आयकूंक सोदतात? ओय Oy, ब्रदर Yeah, brother. brother. Yes, brother. बरें, हांव तुमकां हय, दाखय. brother. कॅन यू टेक मी टू कोणा कडेन आमचे भाशेन बायबल हा? हांव शेअर करूं. Yeah, brother. मुका आसा. बरें, घाल रे शेअर ब्रदर करात तुमी. स्क्रीनाचेर. प्लीज शेअर बरें, म्हाका share करूंक जॉन पाठव, म्हाका share करूंक कोणा. जुवाचो 15वो आविस्कोर घोड 5. हांव तुमकां Brother, सांगता जेजू शेअर म्हाका करूंक कितें जायना सांगलें. रे ब्रदर. तू हा? शेअर कर रे भावा. कितें? तू शेअर कर रे मातशें. बरें, हांव शेअर करता. ओके. 15वा आवेसूर, which verse, brother? जुवाची 5. Okay. Janet, you read बाबा. Yes, I'll read. Ah, okay. प्लीज वाच सिस्टर म्हाका प्लीज. Oy, वाचता, brother. हांव दाक वेल, तुमी फांटे, जी कोण म्हजे सोवें रिगून रावतात आनी जांचे सोवें हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. व्हेरी गुड. थँक यू सिस्टर. हांव दाखवेल तुमी फांटे, जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात, दितात. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. Amen. भाव भयणीनो, जेन्ना हे उतर हांवें आयकलें, जेन्ना हें उतर आयकलें, हें वाचलें हांवें आनी म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेवली, पवित्र आत्मा म्हाका म्हणूंक लागलो. तुमी आयकोंक तयार आसात? Oy, Oy, brother. brother. कितलीं वर्सां हांवें काम केलें इगर्जेन? 20 वयर 21 इयर्स काम केलें, सगळें काम केलें. पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें, जी तुवें फळां आजून पासून दिल्याय, तुवें कसलींच फळां दिवंक नाय. तुवें कसलींच फळां दिवंक नाय. तुका दिसता की तूं आतां व्हडलीं सगळीं कामां करता, युकरिस्टीक मिनिस्टर, लेक्टर, हें सगळें पास्टरल काउन्सल, तूं सगळें जें काम करताय, तूं समजताय की तुवें खूब काम केलां इगर्जेन, वय की ना? पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो, जी तूं सुबाम फळां आयकोताय तीं तुवें कांयच फळां दिवंक जाय, आजून पासून कांयच फळां दिवंक जाय. जें तुवें केलें आजून पासून तुवें फकत तुका शाबासकी मेळपाक. आनी त्या वेळार सामकें म्हजें तोंड सकयल दवरलें हांवें आनी हांवें पवित्र आत्म्याक बोगसणें मागलें. हांवें सांगलें, पवित्र आत्म्या म्हाका बोगसणें दी, जेजू म्हाका बोगसणें दी, कित्याक इतलीं वर्सां म्हज्या जिवितान हांव मिसाक बेतालो, हें कोत्तालो आनी जेजून म्हाका सांगलें, आयज तुका हांव ह्या उतराची सजमणी दिता. पूण आयक बरे भाशेन म्हणूंक लागलो म्हाका, तूं सजमताय की तुज्या तोकलेन तुजे कडेन खूब आहा, तूं शिकलाय बरोबर, तुका आतां बरी सर्वीस आहा, तूं गव्हर्मेंटान काम करताय बारेनान, तूं इतलो तुका सजमताय की तूं शिकलाय म्हणून, बरो शिकलाय म्हणून तुका बरी सर्वीस आहा, तुका इगर्जेन लोक ओपोता, देखून तूं सजमताय की तूं खूब फळां दिताय. पूण तुजीं फळां सुबाम फळां न्हय, तुजीं फळां जी म्हाका आवडटा ती फळां न्हय, म्हाका ही फळां तुजी कसलीच आवडोंक ना. कित्याक हें जी फळां तुवें दिल्याय, ही फळां कसल्याकूच म्हज्या राजान जेजू म्हणून म्हाका ही फळां कसलीच दिवना, कोणाकूच फायदो जावचो ना. कित्याक हें फकत तुवें धर्म केलोय, कोणाक बसपाक, जेवण दिवपाक, ताच्या कुडीचें सगळें तुवें केलें. मायक हो आयकोंक जाय, थंयसर गेलोय, थंयसर मोडल्यान आनी कोण पळयता, म्हाका कोण पळयता, थंयसर आयलो हांव मोडल्यान दाखोवपाक. आमचे इगर्जेन जाणय कोण आसता थंयसर? हे असतात आशर असतात. आशर जाणय म्हणून आशर कोण ते? आदार दिवपी. जे हेल्प करता, बाबा हांगा बस, हांगा बस आनी ताका तूं फुडें ये, असलो मनीस आसलो. फुडेंच सगळ्यान पळोवंक जाता कितें कोत्ता तो. इगोर्जीच्या मेंटेनन्स कमिटीन आसलो, टेक्निकल मनीस म्हणून. मागीर युकरिस्टीक मिनिस्टर आसलो, लेक्टर आसलो, पास्टरल काउन्सिल आसलो, आमच्या कम्युनिटीच्या एल्डर, बोर्ड ऑफ एल्डर तिचोरूय आसलो. पूण देवान म्हाका सांगलें, तुवें कसलीच बरी फळां दिवंक नाय. आनी भाव भयणीनो,
इतली वर्सां काम करतकूच तुका कितें दिसता? तुका कोण देव जेजू म्हणीत जाल्यार थंय कसलीच फळां दिवंक जाय, तुका कितें दिसतलें त्या वेळार? म्हाका सच सांगात तुमी. इतली वर्सां काम करून जेजू तुका म्हणटा थंय कसलीच फळां दिवंक जाय, कितें जातलें त्या वेळार म्हाका? वायट तू दिसतलें. गिल्टी जातलो ब्रदर, फील जातलें. फील जातलें 20 वर्सां And guilty, इतलें काम करून? guilty. भाव भयणीनो, तुम्ही अजूनही सजमंक ना कितें म्हणटात ते. तुम्ही सजमतात, फील जातलें, वायट दिसतलें. 20 वर्सां वयर तूं मनीस काम करता इगर्जेन, पूण तो कसलोच फायदो दिना जेजूच्या राजान. आनी जेजू तूं पवित्र आत्मा तुका सांगता की इतली वर्सां तूं इतलें काम केलें पूण कसलोच फायदो हाडूंक नाय. तुका कितें दिसतलें त्या वेळार? तुका फकत फील जातलें, तूं म्हणटलें म्हाका हे कांयच पडोंक ना, म्हाका कांयच नाका. इतलें करून पाय माय आपल्या भुरग्यांक सांगता इतली वर्सां ही बाट जाली म्हणून. ना, जेन्ना भुरगीं व्हडलीं जातकच पाय मांग सोडटात, ती आपली पाय मांग होम फॉर द एजेड घालतात, हांगा सोडून वेतात. खूब जाणां आहात पाय मायन इतले कश्ट करून, इतली सॅक्रिफायस करून, आपल्या मायन आपल्या कुस्मान 9 म्हयने इतले त्रास घेवन तुका आमकां संवसारान हाडली, पूण जेन्ना आमी व्हडलीं जाता आमी पाय मांग सांगता आतां ती म्हातारी जाल्यार ती कितें म्हणटा तें आमकां सजमना. तिजो भायर थंयसर होम फॉर द एजेड आनी आमी वर्सान 6 म्हयन्यांनी इश्टीन तोंड दाखोवपाक सगळ्यांक की आमी आमची माय अहें आमी त्या मांयक तिजी तकली बरी आहा जाल्यार ती कितें चिंतली आपल्या भुरग्या वयर? कितें चिंतली ती माय आपल्या भुरग्या वयर? काळीज रोडटलें, वय की ना? काळीज रोडटलें. कितें हांवें त्रास केले, पळय म्हजी भुरगीं म्हाका सगळीं सोडून गेल्यात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी त्या देवाची भुरगीं, खरेंच आमी जेजूची भुरगीं म्हणटा आमी म्हणटा की आमी बातीस घेतला, आमी खरेंच क्रिस्तांव, आमी कोमियांव घेता, आमी मिसाक वेता, देवाचें उतर आयकता. पूण ताचें उतर आमी पाळिना, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना, तें उतर कितें सांगता तें आमी करिना. तुमकां सगळ्यांक कितें दिसतलें? देव कितें म्हणटलो आमकां? इतलें हांवें म्हज्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो तुमचे पासत खुर्सार मरपाक. ताणें आपले रोगोट वारोयले. ताणें जे आमी कोश्ट घेवंक जाय आसले ताणें कोश्ट घेतले. आमची सगळो पिडा रोग जो आमी घेवंक जाय आसलो ताणें घेतलो. आमचे जे शिराप आमकां फावो जावंक जाय आसलें ताणें घेतलें. ताणें आमकां सोर्ग उक्तो केलो. इफ एंड बॉर्न केलें. जेन्ना आमी ताजेर बाबत दवरता, आतां आमी जेजू सगळो आमचो सोमी दोनी मानता, पूण ताचें उतर पाळिना. तुमकां कितें दिसतलें? आमच्या सोर्गीच्या बाबाक कितें दिसतलें? आमकां तो खोशी जातलो आमचे वयर? ना. आनी आमी जी सजमता की आमी खूब वावर करता आनी तोच देव आमकां सांगता की आमी कसलेंच बरें फळ हाडूंक ना ताच्या राजान. आमकां कितें दिसतलें? आमकां कितें दिसतलें? हांवें कांयच करूंक ना सायबा, इतलीं वर्सां. पूण त्या वेळार भाव भयणीनो, देवाची काकूट, देवाचो मोग, देवाची कृपा म्हजे भितर भावली. आनी त्या वेळार जेन्ना म्हाका ती पवित्र आत्म्यान सांगलें, पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो, भियानाका रे बाबा, भियानाका, तुजें काळीज बरें, तुका जाय वावर करूंक जाय. आयजथान तूं आनी म्हजें उतर आमी फुडें वचया आनी आमी तें उतर आमी पाडपाक कॉमेस करुया. आनी हांवें त्या दिसा थाराव घेतलो. पूण भाव भयणीनो, आयज हांव तुमकां म्हजी गोवायकी सांगता, कित्याक हांवें तुमकां सांगलें गोवायकी दियात. हांव तुमकां म्हजी गोवायकी दिता. तुमी रेडी आहात आयकोपाक? जेन्ना त्या दिसा हांवें पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकलो आनी म्हाका पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो, हांव आनी म्हजें उतर तूं आतां रेडी आहाय पाळपाक. हांवें म्हणलें, पवित्र आत्म्या, तूं म्हजे बरोबर हाय आनी तुज्या उतराची सजमणी आयज म्हाका मेवल्या की हांवें कसलीच फळां दिवंक ना. तुज्या उतरा वरवीं हांव आयज कॉमेस करता. आनी हांवें त्या दिसा हांवें थाराव घेतलो. सुमार आयज कितें 2021 सुमार आतां 11 वर्सां जालीं. 2009 वय 11-12 वर्सां जालीं. आनी जेन्ना हांवें कॉमेस केलें, भाव भयणीनो, आतां खूब लोक म्हजेर आड येवंक लागलो. म्हज्या कामा वयर लोक आड येवंक लागलो.
म्हज्या इगोर्ज मातयेन लोक म्हजेर आड येवंक लागलो. खूब लोक म्हजेर आड येवंक लागलो. शेकिमेन म्हज्या कामा वयर म्हाका आतां देवाच्या उतर जेन्ना म्हजे कडेन आसलें हांवें म्हणलें देवाच्या उतर वरवीं हांव काम करतलो, बरे भाशेन काम करतलो. हांव काम करूंक लागलो आनी पवित्र आत्म्या म्हजे बरोबर आसलो म्हणून म्हाका आतां खूब बरो फायदो जालो म्हज्या कामाचेर. पूण हांव नको आसलो की त्या जाग्यार जेन्ना म्हाका इतलो फायदो जातालो की लोक भितरल्यान म्हणजे म्हाका सांगिनासतना भितरल्यान म्हजेर आड वेतालो. आयकतात तुमी? Yeah. हांव नको आमचे भाशेन ताका कितें म्हणटात, जेलसी कितें म्हणटात ताका, जेलसी. नाटकाय नाटकाय नाटकाय. तर कितें घडलें? हांव देवाच्या उतरान रिगून आसलो. लोक म्हाका कामाच्या वेळार लोक म्हाका कॉल करतालो, अरे बाबा म्हजे मागणी कर, हांव थंयसर इगोर्जाचें काम कोत्तालो. कोणें म्हाका पळयलो, कोणें म्हज्या कंप्युटराचेर कितें कोत्तालें तें. आनी आतां म्हाका हांव 2014 जेन्ना हांव गोंया आयलो म्हजे सुटीक घेवन, म्हाका 2 म्हयन्या पयलीं सुटीचे 2 म्हयन्या पयलीं त्या लोकांनी म्हाका अवॉर्ड दिलो बेस्ट एम्प्लॉई म्हणून. आनी हांव नको आसलो की म्हाका बरो अवॉर्ड मेळला म्हणून कामाचेर, गव्हर्मेंटाचेर काम करतालो, अवॉर्ड मेळला म्हणून त्या शेकान म्हाका अवॉर्ड दिला म्हणून सगळे वजीर. हांव नको आसलो की थंयसर कितें म्हणटात ताका, नाटकाय आसली म्हणून हांव नको आसलो. म्हजी सुटी जातकूच परतून आयल्या उपरांत म्हजो डायरेक्टर म्हाका हो पळोवंक लागलो की हांवें म्हजेर एक फोटींग इल्जाम घातलो की हांव इतले पयशे घेता, इतले हें कोत्ता, इतले वायट कोत्ता. आनी म्हाका 2014 सप्टेंबरान परतून ऑक्टोबरान म्हाका डिप्रेशन आयलें. आनी डिप्रेशन येना फुडें भाव भयणीनो म्हाका वय दिसलें, सायबा हांव आतां तुज्या उतरान आनी आतां तुजें उतर पाळटा. तुवें म्हाका सांगलें पवित्र आत्मा तुजे भितर, पवित्र आत्मान उतर बरोबर आमी काम करया. आतां हें कितें घडलां म्हजेर, हो इल्जाम कित्याक आयला म्हजेर? आनी भाव भयणीनो त्या वेळार हांव ऑलरेडी नोई रोचना जाल्ली, I was already born again. पूण आतां हें उतर जें म्हजो दबाव पडलो म्हज्या मनाचेर, कित्याक सगळो इल्जाम घातलो म्हणून हांव डिप्रेशनान गेलो. आनी म्हजें डिप्रेशन अशें जालें की हांव म्हज्या फॅमिली कडेन, म्हज्या भुरग्यां कडेन हांव उलयनासलो. हांव फकत येतालो घरा, थंयसर बसतालो एका कोनशाक. भुरगीं नकळत, भुरगीं ल्हान आसलीं, ते म्हणटा डॅडी कितें जालां? म्हजी बायल रडटाली, तिका समजनासलें हो मनीस आख्या मनशाक कितें जालां. आनी त्या वेळार म्हाका इतली भिरांत आयली की म्हाका भायर वचोंक जायनासलें, गाडी चलोवपाक, कामाक वचपाक म्हाका जायनासलें जालें. डिसेंबराच्या म्हयन्यान म्हजी बायलेन म्हाका सांगलें कितें तुज्या कंपनीक, तुज्या मिनिस्ट्रीक सांग की तुका कामाक करूंक जायना म्हणून तूं गोंया वेताय, इंडियेक वेताय ट्रिटमेंट घेवपाक. आनी ती एका ल्हान भुरग्या भाशेन आमच्या 3 भुरग्यांक बारीन कोणा फ्रेंडाच्या घरा सोडून म्हाका एका ल्हान भुरग्या भाशेन हात धरून म्हाका प्लेनार हाडून गोंया रितीराक हाडलो, हांगा न्यू क्रिएशन होमान. आनी थंयसर ब्रदर मेवलो, ब्रदरा बरोबर आसलो, ब्रदर जॉन्सना बोरी. थंयसर ताणें म्हजे बरोबर रावलो. ताणें म्हाका 15 दीस 1 to 1 ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव सजमलो कितें देवाचें उतर आयकलां म्हणून आतां हांव घोट जातलो म्हणून. आनी परतून हांव ताजे बरी वचोन रावन परतून येतकूच कितें जालें म्हाका परतून ती भिरांत आयली. पूण तो म्हणूंक लागलो, तूं भियेनाका, तूं वच बारीन, आतां तुजी फॅमिली थंयसर आहा. हांव गेलो. पूण भाव भयणीनो थंयसर गेल्या उपरांत आतां म्हाका तें म्हजें डिप्रेशन वाडत गेलें. म्हाका खूब त्रास जाले. म्हाका आतां इतली भिरांत आयली की आतां म्हाका कितें कोत्तलें अजुनूय म्हजें गव्हर्मेंटान. पूण डिसेंबराचो म्हयनो जालो, जानेरान म्हजो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावपाचो आहलो. आनी जानेर जातकूच त्या लोकांनी म्हाका सांगलें की आतां तुजो कॉन्ट्रॅक्ट आमी रिन्यू करचो ना. आमी तुका तुवें कांय करूंक नाय जाल्यार आमी इन्व्हेस्टिगेट केलां 3-4 म्हयने. आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून जाल्या आनी तुका आमकां पडत जाल्यार की तूं चोर न्हय म्हणून आमी तुका ह्या सर्विसेर दवरचे ना, तुका घरा वयचें पडटलें. जेन्ना तें आयकलें तेन्ना म्हजें मन सारकें म्हणजे सामकें, कित्याक म्हजी भुरगीं इस्कॉलान आहलीं. थंयसर इस्कॉल कॉमेज जाता सप्टेंबराच्या म्हयन्यान.
आता हे म्हणले जानेरान ती म्हाका भायर घरा धाडटा जाल्यार ही भुरग्यांचो आख्खे वरस पिड्यार जातले हे चिंत ना खिचोर गोंया येतकूच हांव खिचोर सर्वीस मारतलो ही भुरगीं ल्हान आसा हे सगळें चिंतोन 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 कितें जालें म्हाका खूब डिप्रेशन जालें हांव तुमकां म्हजी खबर सांगता तुमी समजतात की देवाचें उतर आहा म्हणून पवित्र आत्म्या बरोबर हा म्हणून सगळें बरें घडटलें ना भाव भयणीनो म्हाका खूब त्रास हांवें खूब त्रास भोगले 3.5 वर्सां 3.5 वर्सां 2014 आनी कॉमेस जालें तें 2015 2016 2017 2015 जानेवारीच्या म्हयन्यान म्हाका सोडलो आनी आमकडे विजा ना कित्याक विजा जाय थंयसर रावपाक कित्याक विजा कॅन्सल केली हांवें फारीक करून पयशे फारीक करून कोणाची विजा घेतली थंयसर इतलो स्टेट जालो आनी कोणें म्हाका विजा दिली म्हजी भुरगीं रावलीं तांचे कॉमेस जालें आनी 7 म्हयने हांव घरा रावलो 7 म्हयने हांव घरा उरलो हांव कामाक वचोन आसलो हो मनीस जो आतां कितलीं वर्सां 30 वर्सां काम करपाचो मनीस तो घरा रावला ताचें मन चलोना ताका देवाचें उतर आयकोंक जायना ताच्या मनान कसलेंच बरें जायना ताका इतलें टेन्शन हा असलो मनीस हांव म्हजी मिसीस कामाक वेताली भुरगीं इस्कॉलाक वेतालीं हांव ताका गाडयेर सोडटालो पूण म्हाका आकांत जातालो गाडी चलयतना म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका हार्ट अटॅक जाता म्हणून केन्ना हांव हायवेचेर चलतना तेन्ना म्हाका वयटाक येतालो हांव थंयसर हेझर्ट लायट घालून सायडीक रावून थंयसर फकत देवाचें उतर म्हणटालो खिचें देवाचें उतर जुवाची हें म्हजें उतर जावन आसा हें उतर हांवें फकत 3.5 वर्सां हांवें फकत हेंच उतर उडयलां हेंच उतर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हें उतर म्हजें तें हें देवाचें उतर हांव तुका सांगता जुवाची 17वी चीट 26 वर्ड हे फकत एकूच उतर हांवें 3.5 वर्सां फकत हें उतर हांवें म्हणलां आयकात भाव भयण कोण म्हाका वाचूंक शकता आयज प्लीज Go Yes, Janet. brother. हांवें तांकां तुजी वडोक दिल्या आनी अजून दितलो ए पोरी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केला तोच मोग तांचे सोवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवे आसतलो हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो हाचो अर्थ कितें ह्या उतराचो अर्थ म्हणजे जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आयकात बरी भाशेन जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी एक नवी रोशना जाता आमचें काळीज आमचो आत्मो जेजू सारको जाता पूण आमचें मन आमचा मायंड म्हणटा तें अजून त्या मनाची नोडसणी जावंक जाय पूण आमचे भितर आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यान हो मोग देवाचो आसा आनी हे उतर देवाचें म्हणटा जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी देवाची भुरगीं जाता आनी देव स्वर्गीचो बाप जो मोग जेजूचो कोत्ता तितलोच मोग तुजो आनी म्हजो कोत्ता जो जेजूचेर भावार्थ दवरता तुमी आयकलां हांवें कितें म्हणलां तें हांवें सांगलां तुमकां की जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी एक नवी रचना जाता जो मोग स्वर्गीचो बाप जेजूचो कोत्ता तोच मोग म्हणजे समजा 1 किलो हांव तुमकां फकत एक उदाहरण दिता समजा स्वर्गीचो बाप 1 किलो मोग जेजूचो कोत्ता तो आमचो 1 किलो मोग कोत्ता समजा तो जेजूचो 100 किलो मोग कोत्ता तो आमचो मोग 100 किलो कोत्ता जो मोग तो जेजूचो कोत्ता तो म्हजो आनी तुजो जो जेजूचेर भावार्थ दवरता तितलोच मोग कोत्ता आनी जेन्ना हे उतराची सजमणी म्हाका पयलींच मेळ्ळी हांव फकत ह्या उतराक चिपकून रावलो आनी म्हणूंक लागलो सद्दां म्हणटालो ती उतरां आर्गां तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान भरलाय आर्गां तुका बाबा
तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बरें हांव आतां तुमकां आमचे भाशेन सांगता पूण हांव तुका सांगता खरेंच हांव इंग्लिशीन म्हणटालो थँक यू अब्बा फादर फॉर फिलिंग मी विथ द लव ऑफ जीसस थँक यू अब्बा फादर फॉर फिलिंग मी विथ द लव ऑफ जीसस भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां खरेंच म्हजी खरी खबर सांगता 3 वर्सां हांव बायबल वाचनासलो म्हाका देवाचें उतर आयकोंक जायनासलें कित्याक म्हजें मन म्हाका आयकोंक जायनासलें इतलो म्हाका डिप्रेशन आसलें आनी हांव फकत ह्या एकाच उतराचेर 3 वर्सां फकत हेच उतर गाडी चलयता घरान आसता कितें करता हेच उतर म्हाका एकटो रावपाक घरान म्हाका जायनासलें हांव दार उक्तें करतालो केन्ना म्हजी मिसीस कामाक वताली भुरगीं कामाक वतालीं हांव जेन्ना तांकां सोडटालो गाडयेचेर आनी हांव पोत्तून येतालो फुडलें दार हांव उक्तें दवरतालो हांव म्हज्या घरान कितें तरी टीव्ही घालतालो कितें म्युजीक घालतालो कितें तरी चलता कित्याक म्हाका जाय आसलो कोणाचो आवाज कित्याक एकटो रावत जाल्यार म्हाका भिरांत आहा आनी 2017 आमी बारेन सोडलें 25 वर्सां बारेन रावन जुलायच्या म्हयन्यान आमी बारेन सोडलें आनी आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी पुण्यान गेले आमी आनी तुमकां हांव म्हजी खबर सांगता अजुनूय म्हजें डिप्रेशन वसोंक नासलें खंय हांवें ते 2 वर्सां तिचो सर्वीस केली हांवूच नको खंय गाडी चलयली खंय म्हजें मन गेलें हांवें केलें तें फकत जेजू आसलो म्हजे बरोबर ह्या उतरा वयर पूण जेन्ना जुलायचो म्हयनो येयलो आनी हांव आतां आमी सगळीं फामील सगळीं परतून गोंयां येयली आनी मागीर पुण्यान गेली कित्याक भुरगीं थंयसर शिकपाक आयलीं पुण्यान भाव भयणीनो हांव तुमकां आनीक म्हजी खबर सांगता तुमी हांसतल्यात म्हाका एकटो घरान रावंक जायनासलो म्हजी भुरगीं आसलीं जाल्यार म्हजी बायल आसली जाल्यार हांव तिका ती म्हणटाली हांव मातशी सकयल वता कितें बाजार करपाक हांव येता तुजे बरोबर हांव तुजे बरोबर चलोन येता कित्याक म्हाका एकटो घरान रावंक जायनासलो म्हाका इतली भिरांत आसली आनी 2017 खंय 3-4 म्हयने काडले ल्हान भुरग्या भाशेन हांव तिचेच बरी घरान रावलो 2018 हांव एका रितीराक येयल्लो आमच्या सेंटरान हांगा ग्रोथ रिट्रीटाक जानेराच्या म्हयन्यान थंयसर हांवें देवाचें उतर आयकलें म्हाका बरें दिसलें पोत्तून येयलो पुण्यान आनी जुनाच्या म्हयन्यान जेन्ना हांवें देवाचें उतर आयकलें पोत्तून थंयसर ग्रोथ रिट्रीट आसलो त्या रितीरा उपरांत म्हजी सगळी भिरांत पयस जाली आनी तेज्या उपरांत हांवें आतां देवाचें उतर परगट करपाक कॉमेस केलें भाव भयणीनो म्हजी जी वाट म्हजी जी जर्नी आसली तुमकां खरेंच म्हणल्यार हांवें देवाचें उतर 2009 पयले पाट म्हाका सजमणी मेवली पूण जेन्ना तें उतर पाडपाक कॉमेस केलें म्हाका जेजून सांगलें पवित्र आत्म्यान सांगलें की हो सगळीं वर्सां जें हांव कोत्तालो फकत हांवें कसलीच कोणाक दिवंक ना हांवें थाराव घेतलो पवित्र आत्म्या उदेशी की आयजतान हांव देवाचें उतर पाळटलो तें उतर कोत्तलो पूण जेन्ना तें उतर म्हज्या काळजान रिगून आसलें इतलो दबाव पडलो आख्खे इफेर म्हणल्यार ते भाशेन दोंचार इचे भाशेन येयलो म्हजे आड येयलो की म्हाका डिप्रेशन जालें आनी अशें दिसलें की ह्या 3 वर्सांनी केन्नाय हांव मरतलो म्हणून इतलें म्हाका भिरांत आयली इतलें म्हाका एटॅक येतालो की म्हाका दिसतालें की म्हाका एक फावटी हांव गाडी चलयतालो तुमकां खरेंच सांगता हांव आजून म्हज्या फॅमिलीक सांगूंक ना हांवें 2018 हांव काम करतालो थंयसर आनी हांव बारेन गाडी चलयतना आसतना ट्रॅफिक जॅम जालो आनी त्या ट्रॅफिक जॅमान आसतना म्हाका हो एटॅक आयलो त्याच इतलो प्रेशर घातलो म्हाका की म्हाका सजमना की कितें जाता म्हणून हांव मुद्दान म्हाका गाडी फुडें व्हर आनी हांव त्या वेळार गाडयेन आसून फकत जेजू बोब मारली हांवें म्हणलें जेजू म्हाका साल्वार कर जेजू तूं म्हजे बरोबर हाय जेजू तुवें म्हाका सांगलाय की तुजो आत्मो म्हजे भितर आहा तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण ह्या वेळार म्हाका कितें जाता पूण तूं म्हाका साल्वार कर आनी भाव भयणीनो जेन्ना ती ट्रॅफिक मातशी फुडें गेली हांवें गाडी सायडीक घेतली थंयसर 15 मिनटां हांव थंयसर बसलो गाडयेन आनी फकत व्हडल्या ताळ्यान ते गाडी बंद करून हांव फकत व्हडल्या ताळ्यान जेजूक आर्गां आनी भाखंडी दिवंक लागलो कित्याक हांव सजमन त्या वेळार जेन्ना ट्रॅफिक जॅमान इतलो म्हाका दबाव आयलो तो दोंचाराचो जो प्रेशर आयलो हांव नको आसलो म्हाका दिसता जेजूक उलो मारूंक ना जाल्यार
हांव आयज तुमच्या फुडें आसचो नासलो हांव म्हाका दिसता आयज हांव फोंडान आसतलो म्हजी कोणाची खबर नासली म्हजी बायल रान आसतली आसली हे वेळार पूण जेजून म्हाका साल्वार केलो आनी जो दबाव येयलो म्हजेर तो दबाव ताणें पयस केलो आनी म्हाका साल्वार केलो आनी जेन्ना म्हाका साल्वार केलो भाव भयणीनो तेजे उपरांत खूब 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 म्हयने तुमकां सांगता बारेन गोंयांत हे पासून त्या रितीर जावल्या पासून इतलो म्हज्या मनान म्हज्या मनान इतलो म्हाका भिरांत आसली पूण भाव भयणीनो जेन्ना त्या उतरान म्हाका सुटका दिली तें उतर म्हज्या काळजान फकत हें उतर जें हांव तुमच्या फुड्यान दवरलां जुवाचो 17 विसवोर वोड 26 हें उतर फकत 3-3.5 वर्सां एकूच उतर फकत थँक यू अब्बा फादर for filling me with the love of Jesus. Thank you, Abba Father, for filling me with the love of Jesus. आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोल्ला हे फकत देवाचो मोग फकत एका उतराचेर हांव नियाळ करून भाव भयणीनो जें उतर शिकलो हांव त्याच्या उपरांत पवित्र आत्मा म्हाका जेन्ना म्हजें डिप्रेशन गेलें म्हाका पवित्र आत्मा शिकोवंक लागलो उतराची सजमणी दिवंक लागलो की आतां हांवें थाराव घेतलो ह्या देंवचारान म्हाका इतले त्रास घेतले इतले म्हाका 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 मरणाचे ताणयेर हाडलो तुम्ही सजमताना हांव कितें म्हणटा तें हांवें थाराव घेतलो हांव आयजतान आनी कांय करचो ना हांव फकत देवाचें उतर पुरगोट करतलो देवाच्या उतराची सजमणी दुसऱ्यांक दितलो कित्याक हो देव जावन आसा मोगाळ देव हो देव जावन आसा काकुतकार देव हो देव जावन आसा इतली ताची काकूत आमचेर इतली ताची दया आमचेर आनी जेन्ना आमकां ह्या देवाच्या उतराची आनी देवाच्या मोगाची आनी देवाच्या काकुतीची आमकां ही सजमणी मेळटा भाव भयणीनो हो जो मोग आमी आपणायता आमच्या जिवितांत हो जो मोग आमच्या काळजान आसा आमी आमच्या मनाची नडसुणी करता देवाच्या उतरा वयर आतां आमी ह्या देंवचाराक आतां चिंतूंक जाय 2 पाटी आमचे कडेन फकाणां करपाक कित्याक हे उतर जे आमचे कडेन ही जी तलवार आहा आमचे कडेन ही तलवार ताज्या राजाक आतां आमी नश्ट करता ताज्या उतरा वयर आमेन फकत भाव भयणीनो आमेन आणि हे जे तुमकां हांव सांगता ह्या वेळार हे जे हांव तुमकां ह्या वेळार गोवायकी दिता ही गोवायकी ही म्हजी गोवायकी कित्याक हे उतर जे हांव पयलें हे उतराची सजमणी मेळच्या पयलीं हांव सजमतालो की हांव साल्वार जालो म्हण हांव इगोर्जेन इतलें काम करता इतले पोजिसांव आहा इतलें हांव हें काम करता युक्रिस्टी हांव म्हाकाच फटयतालो पूण भाव भयणीनो जेन्ना सामको हांव जमणीर गेलो त्या डिप्रेशनान गेलो फकत देवाच्या मोगान देवाच्या काकुतीन म्हाका त्या जमणींतल्यान वयर उखल्लो आनी आतां जेन्ना हांव देवाचें उतर परगट करता हांव तुमकां फकत काणयो सांगिना हांव तुमकां खरेंच सत सांगता हांव तुमकां सांगता की हे उतर जावन आसा हे जिवें उतर देव जावन आसा आमचो मोगाळ काकुतकार देव आनी हो देव तुमकां एक एकल्याक ह्या वेळार तो तुमकां सांगता तुम्ही फकत देवाचें उतर आयकोनाका तुम्ही फकत तुमचो जो फायदो मेळटलो समजा तुमच्या काजाऱ्या जिवितांत कसलो त्रास आसा वा तुमच्या कुडीन कितें त्रास आसा तुमकां कितें पयशाचो त्रास आसा वा तुमकां तुमच्या सर्विसीन वा तुमच्या भुरग्यांनी कितें कितें त्रास आसा फकत ते त्रास पयस जावपाक तुम्ही जेजू कडेन आयल्यात जाल्यार हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां पवित्र आत्मा सांगूंक सोदता हे जे त्रास आसात ते पयस जालेच म्हणून तुम्ही आर्गां आयजूच दियात हो जो संबंद आमी जेजूशी घोट करूंक जाय वो जो मोग जो आमचो देव आमकां दिता आमच्या भितर घाला ती काकूत ताजी कृपा भाव भयणीनो ही कृपा वो मोग आनी हुजी काकूत जी देवाची हा ही केन्नाच आमी विसरपाची गरज ना कित्याक भाव भयणीनो वो मोग वो देव आमचेर पिसो जासो जो पिसो मनीस आहा ताचे भशेन आमचो मोग करता ताणें आपले एकलेच पुताक ह्या संवसारांत धाडला आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना ताणें इतलें केलां आमच्या पासत इतलें रगत ताणें वारयलां गरज आमकां ताजें उतर पाळपाक हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखोवंक सोदतां आयकात बरे भाशेन जुवाची 14वा विसवोर वोड 21 आनी 23 आमी खरेंच म्हणटा जेजूचो मोग करता वय की ना आमी सगळीं मोग करता जेजूचो
होय ब्रदर. वय वय. क्लिक कोत्ता जेजूचो मोग. आता 20 ते 23 पर्यंत आम्ही वाचूया. पहिले 20 वाचूया. कोण तरी वाचा प्लीज म्हाका. हांव म्हज्या बापा सवें आसा म्हूण तशेंच तुमी म्हजें सवें आसात आनी हांव तुमचें सवें आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग कोत्तात. सिस्टर आणि म्हजो- पोत्तून वाच प्लीज वाच Okay. पोत्तून वाच. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग कोत्तात. पोत्तून वाच सिस्टर प्लीज पोत्तून वाच. मातशी स्लो वाच. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग कोत्तात. कोण जेजूचो मोग कोत्ता? आज्ञा घेतात जेजूच्यो आनी आज्ञा पाळटात घेतात ते. आणि पाळतात. पाळटात ते. आम्ही जी फकत म्हणटा सायबा जेजू ती जेजूचो मोग कोत्ता? ना. ना. कोण जेजूचो मोग कोत्ता? देवागे उतर घेता आणि पाळतात ती. पाळटात ते. बरें 23 वडीन या. 23 वडीन या. पळोवया 23 वड कितें म्हणटा ती. जेजून ताका प्रतिपाल केलो. म्हजो मोग कोत्तात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो आनी आमी तांचे थंय येतल्यो आनी तांचे सवें तिकान कोत्तल्यो. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जेजू कोणाक विचारता? जुदास इस्कारियोत न्ही, तो दुसरो. तो विचारता, सोम्या तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलो हे कशें कितें? आनी आतां जेजू त्या जुदासाक सांगता. तो म्हणटा म्हजो मोग कोत्तात ती म्हजे उतर सांबाळटली. म्हजो मोग कोत्तात ती म्हजे उतर सांबाळटली. भाव भयणीनो, आमी मागणें कोत्ता, आमी मिसाक वेता, ऑनलायन मिसाक वेता, नोवेनाक कोत्ता, आमचो तेर्स कोत्ता, आमी सगळें देवस्पण कोत्ता. आमची जेन्ना फेस्तां येतात आमी फेस्ता दिसा सगळ्यांक हॅपी फीस्ट कोत्ता. हे सगळें आमी कोत्ता. आमी व्हॉट्सएप मेसेज धाडटा सगळ्यांक हॅपी फीस्ट म्हणून, हॅपी गुड मॉर्निंग सगळें कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, हो देव म्हणटा हांवें तुमचो इतलो मोग केलो, हांवें म्हज्या पुताक तुमच्या मोदें धाडलो, तो तुमचो जागो घेवन ताणें आपलें रगत बारोयलें. आतां इतलें करून तुमी म्हजो मोग कोत्तात? आमी म्हणटा वय सायबा आमी तुजो मोग कोत्ता. तर मोग कोत्तात जाल्यार तुमी म्हाका फकत उतरांनी म्हणनाकात की तुजो मोग कोत्ता म्हणून. तो म्हणटा बिश्टें म्हणल्यार तूं म्हजो मोग कोत्ताय पूण म्हाका म्हजें उतर सांबाळिनाय, तुकाच फटयताय आनी तूं सजमताय की म्हाका फटयनाय. हांव देव तुका सजमता की म्हाका तूं म्हजें उतर पाळिनाय जाल्यार की म्हाका कितें दिसतलें, कितें म्हजें कितें नुकसाण जातलें. हांव देव तो देव. हांव ल्हान जायना, हांव व्हड जायना. तूं म्हजें उतर पाडीत जाल्यार पाडिना जाल्यार म्हाका कसलोच फायदो ना. जें हांवें करूंक जाय तुका हांवें केलें. पूण आतां जेन्ना तूं म्हजें उतर सांबाळटाय, खरेंच तूं म्हजो मोग कोत्ताय, हांव तुमकां एक बरी खबर दिता म्हणटा. आनी कितें म्हणटा? आनी म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो. म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो. सुर्गीचो बाप आमचो मोग कोत्तलो आनी आमचे थंय येतल्यो आनी आमी तांच्या थंय येतल्यो. पवित्र आत्मा, सुर्गीचो बाप आनी जेजू येतल्यो. होली ट्रिनिटी येतली आनी तांचे सवें तिखान कोत्तले. हांव भयणीनो, आतां आमकां कोणाची मिनिस्टराची गरज जाय, आमकां कोणाच्या चीफ मिनिस्टराची गरज जाय, आमकां चर्चिलाची गरज जाय, आमकां सावंताची गरज जाय, आमकां मोदीची वा कोणाच्या प्रेसिडेंटाची गरज जाय, वा फकत आमकां आमच्या सुर्गीच्या बापाची गरज जाय. ताणें आमचे भितर ठिकाण केलां आनी जेन्ना तो आमचे भितर आहा, कोण आमचेर
कोणाक पदवी हा आमचेर आड वचपाक ना ना देंवचाराक पदवी हा आमचेर आड वचपाक ना देखून भाव भयणीनो आमी जेन्ना तें उतर पाळटा खरेंच देवाचो मोग करता आतां आमचेर देंवचार आड येतलो आतां तें उतर जे येता तें ताचेर टेस्ट येतलो पूण जेन्ना त्या उतराची सजमणी आमकां मेवता आनी आतां आमी तें उतर पाळून आतां आमचें प्रमोशन जाता तेन्नाच भाव भयणीनो देव आमचें सगळें आसता आमी देवाची भुरगीं खरेंच देवाची भुरगीं जीं आतां त्या उतरान आमी रिगून रावल्या ती उतराची सजमणी घेवन आहात आमी आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता भाव भयणीनो गरज आमकां आयज गरज आमकां एक एकल्याक आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमकां गरज ही बरी खबर फकत आमच्या कडेन धरपाक आमीच ही बरी खबर आयकता आमी सजमता कितें कित्याक आमी आयज देवाचें उतर आयकलें आमी आमची फामील बरे भाशेन देवाचें उतर आयकतलें आमी स्वर्गाक वचो ही आमची शेजारी हा त्रास दितात सगळो कचरो उडयतात आमकां गायो सांगतात तेन्ना गेल्यार बरी तुमी सजमतात की आमी सगळीं स्वर्गार वयतलीं असलें चिंतप आसून आमच्या मनान ना ना देवाची भुरगीं हय चिंतात जेन्ना ना, लोक आमचेर चिंतन. आड येता आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना लोक आमचेर आड येता आमकां वायट उलयता आमकां गायो सोंवता पूण आमी खरेंच देवाची भुरगीं आमी कोण्या भाशेन आमी आमचें जिवीत वावूंक जाय जेजू भाशेन जेजू येसू खुर्सार भाशेन. उमकोता ताका सगळो नागडो करून तितूर खुर्सार उमकोला तो रगत भांगता तो इतलो इतलो त्रासान आहा ताची कूड इतली दुखेन हा आनी त्या वेळार जेजू पळयता सगल्या कडेन आपल्या बापा कडेन म्हणटा बापा ह्या सगल्या लोकांक बक्षी कित्याक ते नको ते कितें करतात ते बापा ह्या सगल्या लोकांक बक्षी कित्याक ते नको ते कितें करतात ते आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमचे भितर हो देवाचो मोग रिगून रावता देव आमचे भितर आसता पवित्र आत्मा हा सोबीचो बाप हा जेजू आसा होली ट्रिनिटी हा ताचो मोग आमचे भितर हा आमचेर आड कोणीय आमचेर आड येवं आमचो साहेब जो कामाचेर हा थोडी आमची गालपण हा कोण शेख आसता तो कोण बॉस आसतात ते सजमतात की देव भाशेन ते थंय उडय सगळे वस्त हांवें पळयलां ते म्हणजे जिवितान पूण आमी जेन्ना काम करता आमच्या इस्कॉलांनी काम करता टिचर आसता प्रिन्सिपल आसता लोक आमचे स्टुडंट कितें वायट करता आमी कामान आसात लोक आमचेर आड येता आमचे शेजारी वाड येतात जेन्ना आमी खरेंच देवाचें उतर पाळटा देवाचो मोग देवाची कृपा देवाची काकूट सगळें भितर आमचेर हा आतां आमी जेन्ना लोक आमचेर आड येता आमच्यान तांकां आमकां जेन्ना एक थापट मारता आमचेर दुसरे थापट दाखोवंक आमचें तोंड दुसरे थापट दिवपाक आमच्यान फुडें करूंक जाता आमी तांकां गांव वचून आमी तांचे पासून मागणे करतले आमी तांकां बरें चिंततले आमी तांकां बरी खबर दितले आमी तांकां तांचे पासून सगळें जें बरें जावंक जाय आमकां वायट करूं नये आमी ती बरी चिंतना तांचे चिंततले कित्याक हो मोग जो आसा आमचे भितर हो देवाचो मोग आमचे भितर आहा देवाचो मोग आमकां ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमच्या दुस्मनांक पर्यंत ही बरी खबर दिवपाक आमी वावुरतले देखून भाव भयणीनो आयज आमकां कितें गरज ही आमी इतलें आयकलां पूण एकूच गरज आमकां ह्या देवाच्या मोगान ह्या देवाच्या उतरान कित्याक देवाच्या मोगान आमी आसा जाल्यार ताच्या उतरान आसा कित्याक जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात तुमचें उतर कोत्तेल्यात देखून जेन्ना आमी देवाचें उतर कोत्ता देवाचें उतर पाळटा देवाचो मोग आमचे भितर आसा आनी जेन्ना आमचे भितर देवाचो मोग आसा आमी आमच्या दुस्मनांक पासून हो मोग दिवपाक आमी फुडें सरतले आनी खरेंच देवाचें राज फुडें सरपाक हे देवाचें राज परगट करपाक हे देवाचें राज सगळ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी भावुरतले आमेन Amen. Amen. Praise God. Thank you, brother. मोगळा बापा Thank you, हांव तुका brother. अर्घां आनी वखाण दिता कित्याक ह्या वेळार तुवें आमकां ह्या तुज्या मोगाची सजमणी दिली ह्या वेळार बापा हांव कितें हांवें चिंतलेलें हांवें कितें प्लॅन केल्लें ह्या वेळार कॉमेस जावच्या आदीं ह्या म्हज्या भाव भयणांक सांगपाक हांवें दुसरेंच सांगलें ताका तुवें म्हाका पवित्र आत्मा ह्या वेळार ही बरी खबर जी म्हज्या भाव भयणांक आयकोंक जायल्ली पवित्र आत्मा तुका जायल्लें ह्या वेळार ह्या म्हज्या भाव भयणांक या तुज्या मोगाची या तुज्या काकुतीची या तुज्या दोळ्याची ही खबर म्हज्या भाव भयणांक कितलीं जाणां भाव भयणां म्हजी ह्या वेळार त्रासान आसात
कितली भावभयणां ह्या वेळार जेन्ना कोविड चलता कितले आळकोळ आसात तांच्या जिवितांत पूण तूं देव काकुतकार तूं देव मोगाळ जेन्ना आमी तुज्या उतरान चितकून रावता तुजें उतर आमच्या काळजान रिगून तें उतर आमी पाळटा तुजो मोग आमच्या भितर आमी आपणायता त्या मोगा वरवीं हे जैतीवन जिवीत हे जैत आमकां फावो जाता आनी बापा तुवें आमकां ह्या उतराची सजमणी दिल्या म्हणून वो मोग आमचे भितर ह्या वेळार आमी आमच्या भितर तुवें आमच्या काळजान आमकां एक नवी रचना केल्या म्हणून आमी फकत तुज्या उतरा वरवीं हे मनाची नोटजणी करून हे जैतीवन जिवीत जिवंक हे तूं आमकां शिकयलाय आनी हे तुवें आमकां फावो केलाय म्हणून आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता बापा जेजूच्या नांवान आमेन Amen. 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 Praise God. Amen. Thank you, Lord. Jesus. All right, Jelena. Wingele. Yes, sister. Sister, closing prayer. Oi. Okay. Joyce, closing prayer कर. स्टार्ट करू ओय ओय. मोगळा बाप्पा हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दिता ह्या वेळा खातीर मोगळा बाप्पा हांव तुका दिनवासता भाव विन्संटा खातीर आयज ताणें पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां आपली टेस्टमनी दिवन आमकां देवाच्या उतराची शिकवण दिली जेजूचे साक्षीदार जावन दुसऱ्यांक देवाचे उतर दिवंक आमकां शिकयलें आयज आमी सगळीं ह्या शिकवणेक हाजीर जावन बरे तरेन देवाच्या उतराची शिकवण आमच्या काळजांत घेतला ही शिकवण आमच्या काळजांत घेवन आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आनी दुसऱ्यांक ही शिकवण दिवंक आमकां तुजो आदार दी जेजूच्या नांवान हांव हें मागणें कोत्ता आमेन Amen. आमेन Amen. Amen.